You asked the question? I asked. Answer as per the computer printout. Speaker sir, the octroi speaker sir. Octroi speaker sir, collect kota from the municipal councils. See speaker sir, before council used to collect octroi, and the reason was what? The reason was because rates of petrol and diesel were different at different areas in Goa. So in view of that, the government has started collecting octroi speaker sir. I speaker sir, mage answer dila speaker sir on octroi, and that answer they have said nil. The total amount of octroi collected for 15-16 speaker sir nil dila. Other speaker sir, maga nil dila dila. Like how come octroi is given to the municipal council for this year? Speaker sir, answer ताका नील येयला गव्हर्मेंट ऑक्ट्रॉय कलेक्ट करिना. गव्हर्मेंटान वेटाचेर आपले 2% वाडयल्या. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑक्ट्रॉय कलेक्शन करिना. गव्हर्मेंट ऑक्ट्रॉय खंयचे कलेक्शन करतले म्हणून तो आन्सर नील दिल्लो हा. Octroi speaker sir distribute कोण करता at the municipal councils. The commercial tax of he is collecting octroi speaker sir. But speaker sir, the DMA is distributing the octroi speaker sir. I would know speaker sir, how is the base of distribution? When the government is collecting 2% as the minister has said speaker sir, out of 2%, we are only getting 15.75% speaker sir. Octroi should be given, if the government is collecting, that full octroi should be given to the municipal council speaker sir. Why not happening? As per the act speaker sir, as per the municipal act 104 section, it is the right of the council to collect. Okay. A municipality is, see, government is collecting, but then if you want back speaker sir. I'll just clarify to the member that octroi collection on petroleum product has been removed from the powers of the municipal council. The reason was one particular panchayat was charging 1% octroi, another one was charging 3% octroi, आणि मागीर कितें जातालें थंयचे टँकर आहा ते ह्या हातून वताले म्हारगात हातून आनी 2%चे लॉस जाताले बिकॉज देर वॉज नो युनिफॉर्मिटी आनी गोवा पेट्रोल पंप्स आनी हे तिकून आसता म्हणून 2000 म्हाका दिसता 4 काय 3 केन्ना तरी 2001 maybe 2001 powers for municipalities and panchayats to collect octroi on petroleum product has been abolished. In lieu of that financial loss, this scheme is being operated. For clarification. I am agreeing speaker sir with the Honorable Chief Minister, but speaker sir, I have got the order in my hand speaker sir here, and the order says that the municipal councils will be suitably compensated speaker sir. Why only 15.75% is given speaker sir of the total amount collected? I have got figures speaker sir. For 2012-13 speaker sir, we have collected about speaker sir 10 crore 63 lakhs speaker sir, but we have got only 1 crore 67 lakhs. Why the difference speaker sir? I am saying at least give us the full amount or only 50% of the amount speaker sir, or like some proportion. And speaker sir, why has the octroi collected from us, it has to go to all over Goa? It has to come to us, our own city speaker sir. See speaker sir, 12, 13, 14. Speaker sir, octroi जे collection council करताले ते आता सरकार वेटाक ऍड करून ते कलेक्शन करता आणि सगळ्यांक वांटून घेता गोंयभर सगळे पंचायतींक वांटा आणि म्युनिसिपालिटींक वांटा पूण प्रोपोर्शनली तो म्युनिसिपालिटीचो शेअर कमी जाला आता अबाउट 37% म्युनिसिपालिटींक वयता पूण जे फाटले पयशे उरलेले आहा पळय ते म्हाका दिसता रोखडे दिणे म्हणजे फायनान्साक बिल धाडलां ते रोखडे गावतले तांकां पूण तांकां येणे आहा पळय तितकेच गावतले पूण आतां जे फुडले सरकारान म्हटलां की 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे जातले 2011चे सेन्सस पॉप्युलेशन आहा पळय त्या प्रमाणे octroi गावतली आनी त्या अंदाजा प्रमाणे म्हाज्या कंदान मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीक सादारणशे 100 कोटी गावतले वर्सभर. Speaker sir, my request speaker sir, to the minister and to Honorable Chief Minister speaker sir, to me octroi kalakutta speaker sir, 10 crores, 10.5, 12 crores. You please give that money back to the to the council speaker sir. Why you want to keep that? Why you want to keep our money speaker sir, or the council money? I am only asking speaker sir. Okay, I am agreeing speaker sir. The Chief Minister said that the rates should vary of petrol and diesel in Goa everywhere.
And because of that, the circular was taken out in 2001, Speaker, sir. I am asking the Honorable Minister, Speaker, sir, you give that money back, Speaker, sir, to the councils. See, councils will be self-sufficient, Speaker, sir. I only want assurance, because from the Minister saying that he will give that, he is only giving 15.75%, Speaker, sir, out of 2%. See, what Octroi is given in lieu of their collection is a part of it. But it is a government decision. It is not a municipal administrative decision to give a component of the octroi to them. But if they, as per the 2011 census, I think they should be getting more. Not the whole amount, but it should come to about 6 crores. And now if they want to enhance that, I think it is a government decision to do that. Speaker, sir, I just want some words, Speaker, sir, saying that the octroi, Speaker, sir, that was collected by the councils has been taken over away by the government, Speaker, sir, with a reason. So I am only asking, Speaker, sir, that the department should give back that money to the council, Speaker, sir. Kita alako dina, sir. I itle magta, Speaker, sir. I am not asking for extra amount. I am only asking for that same. See, like 2% is collected. If there is a demand to give them the whole octroi collection compensation, then I think he will have to move a resolution from the council to the government saying that we are not satisfied with this part payment, we want the whole payment. So that could be considered by the government, I don't know. I will tell Speaker. Speaker, sir, I have got one more question, Speaker, sir. I want to ask the Minister, Speaker, sir, octroi, ani no kita charge kota, I mean, in the municipal council area, whether octroi is collected on ore or on coal. I just want to ask the Minister, Speaker, sir. Octroi is only collected on petroleum, nothing else. Okay, Speaker, thank you. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 श्री राजेश पाटणेकर. Speaker, sir, I may be permitted to ask number 3A. उत्तर सभापटलाचेर दवरला त्या प्रमाणे. Speaker, sir, लाटंबरच्या इंडस्ट्रियल खातीर अराउंड अबाउट 3,26,953 स्क्वेअर मिटर एरिया एक्विशन केल्लेली आसा. स्पीकर सर, एनेक्चर बी प्रमाणे जे आन्सर मेळ्ळा रिगार्डिंग कन्वर्सेशन ऑफ लँड हो प्रोसेस चालू आसा. म्हाका मिनिस्टर हॉनरेबल मिनिस्टर विचारूंक जाय की कन्वर्सेशन ऑफ लँड जे आसा, जे प्रेजेंट लँड जे आसा, वेदर इट इज ऑर्चर्ड ऑर सेटलमेंट, आणि वेदर the forest clearance has been given to this or not. फॉरेस्टाकडे आणि टाउन प्लॅनिंगाकडे हाचे संदर्भान कॉरस्पॉन्डन्स चालू आसा. हांव एक गोष्ट सांगूंक सोदता की पयल्या खेपा सरकार इंडस्ट्रियल इस्टेट तयार करतकच ताचें पूर्ण कन्वर्शन करून मागीर प्लॉट दिवपाक सोदता. वदो आमचे ऑनरेबल मेंबर ओपोजिशनचे बोवाळ मारताले पळय, हांच्यांनी जितल्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट हे केले, अलॉट केलेले, खंयच कन्वर्शन करून ना. सगळें कन्वर्शन हांव करता आतां. थोडे गेले 2012 केले, थोडे उरलेले आतां करतालो आहा. म्हणजे पोस्ट फॅक्टो थिवी इंडस्ट्रियल इस्टेट सुद्दां वी रियलायज दॅट नो कन्वर्शन हॅज बीन कॅरीड आउट. त्यामुळे आतां ताजे सगळे प्रोसेस चालू आहा. फॉरेस्टाचे एप्रुवल घेवप चालू आसा आनी टाउन प्लॅनिंगाचे एप्रुवल घेवप चालू आहा. ते एप्रुवल साधारणपणे फुडल्या 5-6 म्हयन्यान जातले म्हणून आमची अपेक्षा की 2018 पर्यंत सगळी तयारी करून, म्हणजे पावर सप्लाय, वॉटर सप्लाय आनी रस्ते आनी कन्वर्शन प्रॉपर करून हो इंडस्ट्रियल इस्टेट चालू करपाचें. स्पीकर सर, रिगार्डिंग पावर सप्लाय आमी एक हॉनरेबल पावर मिनिस्टराक खबर आसा की खूब वर्सां पयलीं साळ सबस्टेशनचे एक प्रपोजल ऑलरेडी पेंडींग आसा पावर डिपार्टमेंटा कडेन. म्हाका दिसता की जर फास्ट जर जाय पावर स्टेशन, तर हे पावर स्टेशन लाटंबरच्या इंडस्ट्री इस्टेटीकूय बरें पडटलें. त्याच बरोबर आयज जे आमकां प्रॉब्लेम जे येतात लाटंबर्स एरिया, मेणकूर एरिया, साळ एरिया, तो प्रॉब्लेम पण सॉल्व जातलो. की मिनिस्टराक कन्सर्न मिनिस्टराक म्हाका विनंती आसा की हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाची पावर स्टेशन लागतलें तेन्ना हे 7 सबस्टेशनांची
पावर स्टेशन जावपाक ताबडतोब परमिशन दिवचें. पावर स्टेशन इंडस्ट्रियल इस्टेटीक डेडिकेटेड आसतले. अजून पर्यंतचे अनुभव आहा की इंडस्ट्रियल इस्टेटीक पावर स्टेशन करता, मागीर गांवची लोड घेतलो, गांवचो लोड वाडलो की मागीर इंडस्ट्रीक डिस्कनेक्ट करचें पडटा. इंडस्ट्री सारकी पावर नासली जाल्यार कोण येवचें ना. आनी इंडस्ट्रीच्या हाजेर म्हाका दिसता नवीन पावर स्टेशन जेन्ना जातलें ताका वेगळी सुविधा बाकीच्या हाका आमी वर्कआउट करता. दुसरें हांवें नजो उत्तर सांगलें कन्वर्शनाच्या वेळार त्या झोनींग ताजें इंडस्ट्रियल म्हणून केल्लें आसा. आनी पावरच्या बाबतींत हांव ताका इतलेंच सांगता की तांचें इन्फ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करता आसतना त्या गांवांक जी जाय पळय ताजें हे पावरचो रिक्वायरमेंट वील बी ड्रॉन, बट इट वील बी अ सेपरेट फीडर. Last question, Speaker, sir. Regarding allotment of plots, it will be done by auction by IDC or first come first serve basis, or it will be cleared by allotment by investment promotion and facilitation board. स्पीकर सर, सगळे कडेन एक रूल आसा. देर इज ऑलरेडी 2014 रूल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स. ताज्या प्रमाणे 60% जागे त्या स्किमी प्रमाणे अलॉट करचे पडटा. यू हॅव टू ओपन अप अ न्यूजपेपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. देर आर रिजर्वेशन्स फॉर लोकल रेजिडेंट्स. देर आर सर्टन रिजर्वेशन्स फॉर अदर. ऑफ द अवेलेबल लँड 40% इज रिजर्वड टू द गव्हर्मेंट. हांगा जर तूं इंडस्ट्री येतल्यो जाल्यार सगळेच जाण क्यून रावपाक तयार नासता. आमकां इंडस्ट्री ज्यो आमकां जाय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा फाटल्यान कल्पना कितें आशिल्ली, जी इंडस्ट्री आमकां जाय, पोल्युशन ना, ज्या जाग्यार आमचे भुरगे कामाक लागतले, अश्यो इंडस्ट्री जर तूं गोंयांत येता जाल्यार ताका प्रायोरिटी अलॉटमेंट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एनालायज करून करपाक शकूंक जाय. म्हणून 40% जागो हो सरकारान अलॉट केल्ल्या कंपन्यांक दिवप आनी 60% जागो हो एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट इनवायट करून तातूंत भितर लोकलांकूय प्रायोरिटी आसा. ताज्या खातीर रुल्स एंड रेग्युलेशन व्हेरी क्लियर आसा. त्या रुल्स एंड रेग्युलेशना प्रमाणे जातलें. आतां आनीक सांगूं सोदता की टावन प्लॅनिंगान भितर ओपन स्पेस 15% जो आशिल्लो तो 15% स्पेस आतां इंडस्ट्रीक 10% करपाचें प्रोसिजर चालू आसा. तें जायत धर तूं जाल्यार म्हणजे जातलें तें ऑगस्ट पर्यंत जातलें. ताज्या नंतर 2 गोश्टी म्हत्वाच्यो घडटल्यो. एक म्हणजे इंडस्ट्रीची FAR 60% वाडटली. IT आसत जाल्यार म्हाका दिसता 200 पर्यंत वाडटली. आनी तिसरी म्हणजे ओपन स्पेस आहा ते 10%क रिस्ट्रिक्ट जातले. आनी 10%तले 5% जो ओपन स्पेस आहा तो सपोर्टींग सर्विसीक वापरपाक येतलो. म्हणजे इलेक्ट्रीक पावर हावस हे. कारण इंडस्ट्रियल इस्टेटीची गरज आनी हावजींग डेव्हलपमेंट एरियेची गरज ही वेगळी आसता. त्यामुळे हे मॉडिफिकेशन चालू आसा. त्यामुळे लाटंबारसेन आनीकूय थोडी जागो उपलब्ध जातलो. Speaker, sir, deadline for the setting of industry estate Latambarse is 2018 December. Speaker, sir, Latambarse, साळ, मेणकुरे, मुळगांव, दिवचल या सगळे जे आमचे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा म्हणजे सगळ्यांचे लक्ष ह्या इंडस्ट्री इस्टेटीचेर आसा की हांगा इंडस्ट्रींतल्यान तांकां रोजगार मेळटलो म्हणून. सो आय एम होप सो दॅट द डेडलायन जी दिल्या त्या हितून इंडस्ट्री इस्टेट सेटअप जावची. डेडलायन दिता आसतना थोडेशे एक्स्ट्रा टायम दवरला. डेडलायनी पयलीं कंप्लीट करपाचे ऑनरेबल मेंबरान फॉलोअप जर केलो सारको म्हणजे बरोबर जाल्यार आय वील सी दॅट स्पेशल मिटिंग्स आर कॉल्ड अँड द इश्यूज आर सॉर्टेड आउट अक्रॉस टेबल सो दॅट वी कॅन इजिली मेट द डेडलायन. इन फॅक्ट I would suggest to him that sometime in September after Ganesh Chaturthi, if he requests me for a meeting, I will call a meeting and simultaneously infrastructure develop करपा खातीर आमी प्रोसीड करूया. म्हणजे एके वटेन कन्वर्शन हे सगळें जातलें किंवा जें कितें करपाचें आसा तें जातलें आनी दुसऱ्या वटेन सायमल्टेनियसली उदक लायट हाजी वेवस्था जातली. म्हणजे ह्या सगळ्या दृश्टीन प्रयत्न करून बेगीन करपाचो प्रयत्न करूया. 2018 डिसेंबर पर्यंत रावपाची गरज ना. म्हाका दिसता मे जून 2018 पर्यंत हो करपाक येतलो अशें म्हजें अंदाज. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 4 श्री निलेश काब्राल. Immediate to ask question number 4A. Question 4A. उत्तर ताणें सभागृहाच्या पटलाचेर दवरला त्याच प्रमाणे. Speaker sir, I have gone to the reply of the question what I have asked, Speaker sir. It is regarding
regulation of temporary status of laborers. Speaker sir, 2007 जे ताका हे दिला, they have given a list of people who have been employed in the forest department on details of temporary status laborer. Speaker sir, म्हाका विचारपाक जाय, when these people were appointed in somewhere in 2001, 2002, 2003, they were employed in different parts, where they were some were laborers, some were designated as I've got records here, Speaker sir, some were as skilled workers. But when they were regularized in temporary status, they were all regularized as laborers. And when they were taken, there was a description for laborers, there was a particular scale. There was 181 and there was 171. But when they were given temporary status, all were given laborer scale, including the skilled workers. Speaker sir, will this anomaly be corrected, Speaker sir? Because the D question is that there is no specific policy for regulation of TSL workers. Because sir, government हो विषय extremely detailing and Sarkaran analyze केला. I believe that we should do the framework properly. गडबडीन करीत धरतू जाल्यार अनेकदा मागीर घोटाळे जातात. गडबडीन करीत जाल्यार अनेकदा चुकीच्यो गजाली जाता. त्यामुळे हांव ताका इतलेच एश्युरन्स दिता की येणाऱ्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर सरकार सगळे टेम्पररी स्टेटस आशिल्ले NMR कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले सगळ्या हांच्या संदर्भात एक पॉलिसी करून तांकां खंय तरी न्याय मेळचो हाज्या खातीर डिसिजन घेतले. हांव 3-4 म्हयने म्हणटा जमला जाल्यार बेगीनूय करता, पण 4 म्हयन्या भितर डेफिनेटली आमची पॉलिसी येतली. कारण भुरगे 8 वर्सां 7 वर्सां 6 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर नॉट टॉलरेबल. म्हजे कडेन येतात ते अर्दे तातलेच आसता. त्यामुळे म्हाका दिसता वी हॅव टू नाव डिसायड प्रॉपरली. some compassion has to be taken into consideration. कोणे घेतले अनेक जाण आतले 2001 न्हय ताजे पयलीं घेतलेले आहा ते इरेग्युलरली काही जाण घेतलेले आहा, काही जाण 2001तले आसत. पण बेजिकली त्या वेळा आमी रेग्युलर 5 वर्सान रेग्युलर जातले धरतू जाल्यार ते 2002 पयलींचे आसचे पडटले. आनी ते भोवतेक करून 1995, 96, 97 बी ह्या काळान घेतल्या. आय विल नॉट गो who has taken the workers. कोणेय घेव ते आमचे सरकार आसतना घेव किंवा तांचे सरकार आसतना घेव. म्हाका दिसता जाणें 5 वर्सां 7 वर्सां 10 वर्सां काम केलां इदर एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ताका सारकें लिगल पद्दतींच्यान खंय ना खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आहा. आय एश्युअर द हावस दॅट विथीन 4 months वी विल कम आउट विथ अ व्हेरी क्लियर पॉलिसी एंड वन स्ट्रोक विथआउट मेकिंग इट अ पीसमील ऑपरेशन ऑफ फॉरेस्ट मागीर दुसऱ्या डिपार्टमेंटाचेर न करता अक्रॉस डिपार्टमेंट आमी डिसिजन घेवन विशय मेकळो करूं. Speaker sir, it's a very good assurance Honorable CM has given on the floor of the House. पण म्हाका फक्त इतलेच मागणी आसा Honorable CM कडेन की when these procedures are being done, now there will be one thing that these procedures for laborers direct recruitment तांकां कांय टेस्ट नासतना घेतले, पूण तितू स्किल्ड वर्कर जे आसा तांकां लेबरर म्हणून कन्सिडर केला बाय डिफॉल्ट in 2007 in that circular. But I have got letters where Chief Conservator of Forest has said that so and so person is skilled worker is deputed to North Goa division. There are so many letters I have got. But maje itles asa ki please do not consider, because they are doing the similar work when the LDC post is applied. They are doing the similar work and better work than a normal fellow, because he will take much more time in understanding what they are doing. So when these people are doing the LDC work there, Speaker sir, I only want an assurance from this Honorable Chief Minister that there will be some sort of relaxation should be done, where they should not follow in a proper procedure, because recognition has been done by that they have been working for that particular post as a LDC, whatever it is. So they should not be made to apply, and they should not be applied. They should not be able to. Sir, हांव एक गोष्ट सांगता की तो जे सांगता पळय ते त्या मनशाक घेता आसतना खंयच्या पोस्टार ताका घेतलेलो हें कन्सिडरेशन आमी डेफिनेटली करतले. पण जस्ट बिकॉज ताजें क्वॉलिफिकेशन हायर आसा म्हणून कन्सिडर करपाक येना. आय नो दॅट्स वाय आय सेड इफ ही वॉज टेकन एज अ स्किल्ड लेबरर he will get the benefit of that even if he is in temporary position as a unskilled. So त्यामुळे तू सांगता तो मुद्दो गरीत धरतले. आनी हांव एक गोष्ट करता, once the policy is drafted, I will call a meeting of all the MLAs, read them out the policy, and तांचे कितें सजेशन आहात तांकां कितें आसता शेवटी MLA हो बारीक मोठे सगळ्यो गजाली थंयचे लोकल ताका फिडबॅक आसता.
म्हाकाय फीडबॅक आसता पण सगळो 100% आसतलो अशें ना. सो आय वील सर्क्युलेट इट अमॉंग्स द MLA आनी तांच्यांनी वॉकआउट सुद्दां केलो जाल्यार तांकांय आपयता. म्हणजे सगळ्या MLAंक आपोवन हाजेर एक तोडगो काडूंक जाय. हें चलचें ना. भुरग्यांक 18 वर्सां 20 वर्सां तशेंच टेम्पररी दवरून कुसयता आमी पळय ते खंय तरी कुसप बंद जावंक जाय. आय एश्युअर द हावस दॅट दीस वील बी. बट ताज्या फुडें कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाक दिवचो ना तें सांगता. कॉन्ट्रॅक्टाक ताज्या फुडें घेवपाकूच दिवचो ना. फक्त टेम्पररी हें आसत लीव बीव आसत जाल्यार तितलोच कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो. बाकी कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक मेळचें ना. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 5. सॉरी. हो, दीपक पावसकार. स्पीकर सर, ऑनरेबल CM एकूच क्लॅरिफिकेशन जाता. ऑनरेबल CMन सांगला की आमकां घेवन बसतलो करतलो. विदीन 4 months दीस पॉलिसी वील बी आउट. स्किल्ड वील बी टेकन एंड स्किल्ड. पूण दीस इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट ओनली. बट लायक दीस इन गोवा वील यू बी टेकिंग एवरीबडी? हजारांनी भरलेले आसा सगळे ते साठी. देर वील बी कॉमन पॉलिसी फॉर द फूल गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट. It means all departments, same policy will be applicable. I have done some preliminary exercise. I have found out different types of contracts and different types of employment. So they will be all abolished and they will be absorbed properly provided they fulfill certain criteria. म्हणजे 1 वर्ष जालें म्हणून मेळचें ना. 5 वर्सां तरी मिनिमम आसूंक जाय. तूं मान्य करतलो. सेकंडली तो खंयच्या हाजेर घेतलो ताका ताजें क्वॉलिफिकेशन फाल्यां व्हडलें हाय आसा. पण इफ ही वॉज टेकन ऑन अ लोअर पोस्ट देन ही हॅज टू कम थ्रू द लोअर पोस्ट. LDC म्हणून घेतलो जाल्यार LDC म्हणून करता. स्कील घेतलो जाल्यार स्कील करता. ताका डेफिनेशन दिवया. तुका त्या वेळा आपयता त्या वेळा म्हाका सांग न्ही. ना स्पीकर सर, फक्त एकूच. दीस वील बी फॉर ऑटोनॉमस बॉडीज, कॉर्पोरेशन, सगळे ओनली गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जे कितें गव्हर्नमेंटाक लागतलें ते सगळ्यांक लागतलें. आतां गव्हर्नमेंटाक 7th पे लागला फॉर एक्झाम्पल. I want to inform the honorable MLA that was 7th पे आमी सगळ्यो ज्यो पळय कॉर्पोरेशन्स आसा, ऑटोनॉमस बॉडीज आसा, ज्यो सरकाराच्या पयशाचेर चलता तांकां सगळ्यांक 7th पे लागू जातलो. ज्या ग्यार म्हणजे थोड्यांनी 7th पे लायना कमिशन, थोडे जाण लमसम दिता. बट दॅट वील बी बेस्ड ऑन 7th पे. वी आर इन प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सर्क्युलर, प्रॉपर सर्क्युलर ऑन दॅट. But it will not be applicable to autonomous bodies which does not depend on government grant for their operation. There are corporations which are already having their own amount for that. ज्या जाग्यार सरकाराचो हात आसा थंय सगळेकडे लागू. तांचो गरज ना. सरकाराचो हात. श्री दीपक पावसकर. स्पीकर सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट TSLाचो विषय असतो. टेम्पररी स्टेट लेबर सावड्डे मतदारसंघात काले, कुळे आणि दारबांदोड्या म्हणजे साकोड्डा, काले कुळे साकोड्डा हे जे TSL लोक आसा हेंकां आज एज जाल्ली आसा 40+. तेन्ना हांव हेंकां पयलीं तुमी रेग्युलर करतले. एज कन्सिडरेशन जावचें ना म्हणून हांवें सांगलें की आमी पॉलिसी ड्राफ्ट केली की हांव सगळ्या आमदारांक आपयता. कारण जो कोण समजा 30 वर्साचेर घेतला, आतां 15 वर्सां जाल्यार ताका 45 जालीच न्हय, तो क्रॉस जालो. ते खबर आहा म्हाका. म्हणून जितली वर्सां हाणें काम केलां पळय तितली हाजी एज ऑटोमॅटिकली रिलॅक्स जातली. त्यामुळे चिंता करपाची गरज ना. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या एकच नदरेक हाडून दिता तुमच्या WRDन जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा 13 वर्सां तांकां आतां कितें तरी डिसकंटिन्यू करपाक सोदता, सो दॅट तांकां कंटिन्यू करून हे करचें. डिसकंटिन्यू सुद्दां केले जाल्यार ह्या एप्लिकेशन 1 एप्रील पासून जे लोक आशिल्ले तांकां सगळ्यांक लागू जातले. कितें आसा, हांव जर तूं इंडिविज्युअल फायर फायट करपाक गेलो जाल्यार तातूंतच टायम वतलो. त्यामुळे कितेंय जावं, दीस इज नाव जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर और नोव्हेंबर पर्यंत ही पॉलिसी पूर्ण येतली आणि इट विल बी एप्लिकेबल फ्रॉम 1st एप्रील. दोज हू वर इन सर्वीस ऑन 1st एप्रील. सगळ्यांक टिकलो. Honorable Chief Minister, just to clear on one point, now there are a lot of daily wages workers working on their daily basis and working for 8, 10, 12 years, whether they will be also be regularized or what, I just want to know in different departments. How policy given it, the basic principle of policy that if a person is working for a very long time, then he cannot be continuously treated as a casual or on daily wages. But if he is basically taken for a casual work,
that is a different story. So there will be some guidelines. This is not a 100% assurance, but I think it should cover at least 90% of such cases. How long, Speaker, sir? I can't tell. Speaker, how long within... म्हाका तू सांगता ती केसीचे डिटेल खबर ना, त्यामुळे हांव आयज सांगू शकना. हांव पॉलिसी ड्राफ्ट केली की तुका आपयता, त्या वेळार तू सांग तुजी डिफिकल्टी. आमचे आसा स्पीकर. नाही रे, त्या वेळार तू सांग मरे डिफिकल्टी. पयलीच कित्याक शिता फुडें मीठ कित्याक खाता काय म्हणटा. लेट मी फर्स्ट ड्राफ्ट, then you come and tell me that these are problems which are faced by this particular class of people. We will work that out.